आमच्या मुदगत या सक्रामेंताच्या रुपार आजार आसा त्या जेजूक पळोवच्या खातीर ताचे दर्शन घेवच्या खातीर लोक पयस तावन लागशिल्ल्या वाटे तावन जेजूची भेट करतलो हांगासर या पवित्र जाग्यार त्याच सोम्याची भेट करूंक आमी आयल्या आमचो जेजू आमकां सोडून घालिना आमचो जेजू आमकां आदार दिता आमी उसांबळ दर्यांत पयन करन आसाव आनी त्या दर्यांत ती लारां शांत करचो तसो धनी रक्षक जावन आसा आमचो जेजू स्वामी Organka sumyaji
जेजू अर्गां तुका सुम्या 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 जेजू आराधान तुका सुम्या जेजू आराधान तुका सुम्या जेजू आराधान तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा ओ थोडो वेळ आमी तुजे सरशी आयल्या आमचे थंय राटावळी आसात टेन्शन्स आसात पिडा आसा एका रितीचे ख्रस्त आमच्या जिणेंत आसात ना समाधान आसा सोम्या की तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता सोम्या जेजू वो थोडो वेळ आमी तुजे सांगाता करसूनसो कृपेसो आशिर्वादाचो वेळ जावं दी तुजे दैवीक सकत आमचे थंय व्हडसो वेळ जावं दी ओ थोडो वेळ आमकां तुज्या कृपेन बर तुजो मोग नियाळूक आमकां आदार दी सोम्या जेजू आमकां आदार दी दयकन उबी रावात सा माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता उपरांत जेजू दोनीर सोडलो ताजे शिसी ताजे सांगाता गेले अशें आसता सरोवरांत एकसने एक व्हड वादळ उठलें दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं पूण जेजू न्हीद काडटलो थोल ताजे शीस ताजे सरशीन वचून ताका जागोवन म्हणाले सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडता देवाचें उतर ये देवाचे व्हड उपकार दयकन बसात जेजू सांगता शीस त्या दोनयेर सडले आमी चिंतया एक इमॅजिनेशन करया हांगसर आमी एका व्हडल्या तारुवांत आसा आनी ते तारू जावन आसा जिवीत आनी त्या तारुवाचेर जेजूय आसा एका कोनशाक जेजू थंयसर बसला हांगसर आमच्या मदगात आसा आमी एक चिंताप आटोवया कंडी जावन आमी तारुवाचेर पयन आमी केलां ह्या तारुवाचेर पयन करता आसतना पयले आमी जाणा जाय आमच्या तारुवांत कोण पुरा आसात कंडी जावन आमचे इश्टमंत्र आमच्या कुटुंबाचे सकड आसात तांचे सांगता आमचो जेजू आसा तर त्या जेजूक आमी पयल्यान पयलें अर्गां दिवया ओगुळसिया स्तुती करया तुमची जाप जेजू राया आमी तुका ओगळसिता जेजू राया आमी तुका होगळसिता जेजू शांतीच्या राया जेजू राया आमी तुका ओगळसिता जेजू रायांच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसिता जेजू ससनाच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसिता जेजू सर्गींच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसिता जेजू रायांच्या सर्वेस्परा जेजू राया आमी तुका होगळसिता जेजू भक्तांच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसिता जेजू सगळ्या संसाराच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसिता जेजू वर्त्या राया
जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू इस्रायेलाच्या राया, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू जुदेवांच्या राया, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू ससनाच्या ससनाक राया, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू संसाराच्या रायांच्या राया, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू जीवन देवाच्या पुता, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू मौनताच्या पुता, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू दाविदाच्या पुता, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू आमच्या सोम्या, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू रब्बोनी, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू फांत्याच्या प्रजळीक नेकेत्रा, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू जीवनपण आनी जीव जावन नसच्या, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू तूं आमची पातकां पुसून काडताय, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू तूं जावन नसाय कत नातलेली शेळी, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू तूं जावन नसाय क्रिस्त, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू तूं जावन नसाय आरंभ आनी अंत, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू तूं जावन नसाय सोर संगती रुपीत करसो, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू जिविताच्या उंड्या, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू जिविताचे उतर जावन आसच्या, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू तूं जावन नसाय श्रेष्ठ याजक, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू तूं जावन नसाय सासनीक जिवितांतय वाळची उदकाची झर, जेजुराया आमी तुका होगळसिता जेजू तूं आमचो वैज जावन आसाय, जेजुराया आमी तुका होगळसिता वै जेजू आमचो राय, आमच्या ह्या तारवार ह्या जेजून आमकां आदार दिला, सांगात दिला. आमच्या जिवितांत कितले एक स्थैर्य जावंक पुरो, निराशेंत आमी आसल्या जावंक पुरो, ह्याच जेजून आमकां आदार दिला, सांगात दिला. जेजू आमचे सोबे पयन करन आसा. आमच्या काळजांत मौनपणी थोडो वेळ सोम्याक आमी अर्गां दिवया, आमच्या जिवितांत पळोवया जेजू आमकां खंयच्या रितीर जेजूचो सांगात आमी अनुभव केला. वै सोम्या शिसां सांगाता तुंय तांचे सांगाता पयन केलें आनी ह्या वरवीं तांकां एका रितीचें धैर्य लाभलें. आमच्या जिवितांत तुवें जायतीं असर केल्याय, जायत्या रितीन आदार दिलाय, सांगात दिलाय. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या, आमी तुका ओगलाप दिता. पानांक 208 208. अर्गांचे तुका तुकाच दिल्याक म्हाका, अर्गांचे तुका तुकाच दिल्याक म्हाका, अर्गां तुका जावं होगळा तुका जावं आतां आनी सदां, तुका तुकाच दिल्याक म्हाका, अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका.
स्वादिक सौम्या मोजा देखून अर्घां दिता देण्या तुझ्या स्वादिक सौम्या मोजा अर्घांचो तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां तुका जावं होगळाक तुका आतां आनी सदां अर्घां तुका जावं होगळाक तुका जावं आतां आनी सदां मासान तुझ्या म्हाका पोसले रक्तांदा दोशी गेले मासान तुझ्या म्हाका पोसले उतरांदा दोशी गेले रक्तान तुझ्या म्हाका धुले नितळ म्हाका केले रक्तान म्हाका तुझ्या धुले नितळ म्हाका केले देखून अर्घां दिता देण्या तुझ्या स्वादिक सौम्या मोजा देखून अर्घां दिता देण्या तुझ्या स्वादिक सौम्या मोजा अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां तुका जावं होगळाक तुका आतां आनी सदां अर्घां तुका जावं होगळाक तुका जावं आतां आनी सदां अर्घां जेजू तुका दिल्याक म्हाका अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलू हालेलुया 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 वै सोम्या सोवे दर्यार पळयन खंडीत जावन बऱ्यान जाता शांत रितीन येत आसा अशें आसता सरोवरांत एकच सुने एक व्हड वादळ उठलें दोनी वयस सयत लारां मारूंक लागलीं पूण जेजू न्हीद काडटलो तोळ ताजे शीस ताजे सरशीं वचून ताका जागोवन म्हणाले सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडटाव सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडटाव अरुणिमा सिन्हा म्हणलें उत्तर प्रदेशाचे एक तरणाटी स्त्री तिका ल्हानतावन एक उंच पर्वत चड जायी आनी संवसारांतल्या सगळ्या पर्वताक चड जाय म्हणून एक भोव आशा तिचे थंय आसली 2011 वेर ते ट्रेनार पॉईंट करता आसतना थोड्याच्या सोरांच्या आताक ती सांपडटा
आनी तिका त्या धांवच्या ट्रेनींतावन भायर उडयतात. तिजो उजवो हात उजवो पाय खातरचे पडटा. तितलें मात न्ही, तिच्या पाटीच्या कण्याकी मार जाता. ल्हान तावन सगळो पर्वत उंच पर्वत हांवें चड जाय म्हणली आशा थंयसर देदिस्पोर जाता, निराशी जाता. आनी कशें हांवें चडचें, एक पाय ना इतल्यान पाटी दुखीचे कण थंयसर दूख आसा आनी कशें हांवें चडचें. खंडीत जावन आमकांय त्या परिस्थितींत आसाव जाल्यार खंडीत जावन आमकां तिचें दूख समजतात, कश्ट समजतात. पूण ती धैर्य सांडिना. तिची आवय तिका धैर्य दिता आनी तिजें कितें आशा आसा ती जारी करूंक ती प्रयत्न करता. थंयसर पर्वत चडच्या त्या ट्रेनिंगाक ती जॉयन जाता, भरती जाता आनी निरंतर कश्ट काडन तिजो हार्ड वर्क करन बरोसो सांडिनासतना ती वावर करता. आनी 2014 माउंट एव्हरेस्ट ती चडटा मात न्ही. संवसारांतले उंच पर्वत ती थंयसर तिचे आसलेल्या कृताक पांया वरवीं ती वयर चडटा. उसांबळ दर्यांत ल्हारां मारतात. पूण आमी भियेतांव, शीस भियेले आनी म्हणाले सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडतांव. आमच्या जिवितांत जायती आशा आमचे थंय आसा. बरें कन्न शिकोवन बरे मार्क्स काडी जाय, बरो उद्दो जोडी जाय, हांवें म्हजो फुडार बांदी जाय, कुटाम बांदून हाडी जाय, बरें घर करी जाय, या बांदी जाय आनी अशें जायती आशा आमचे थंय आसली जावंक पुरो या आसा जावंक पुरो. पूण कोरोना म्हणली पिडा आमची आशा निराशा जाल्ल्या बरी दिसता. कश्टां वयर कश्ट येतात. इसल्यान अडचणी, पयशांची अडचणी, इसल्यान शिकाप सारकें जायना, एका कुशीन कामां नात. हे सगळ पळयत आसतना आमी पळयन करनासाव आनी उसांबळ दर्यो ती ल्हारां आमच्या तारवाक मारतेत आसात. आमी कितें करचें? बरोसो सांजचोगी या कशें त्या कश्टांतल्यान मुखार येचें? जेजू जावन आसा आमचो बरोसो. पळय त्या दर्यांत ते पळयन करता आसतना शिसा सांगता जेजू आसुल्लो आनी जेजू न्हिदुल्लो म्हळ्यार सुशेगाद थंयसर आसुल्लो. थंयसर ल्हारां आसलीं पूण ताका कितेंच बादाक जायनातली. आमी जायते फावटी चिंताव जेजू म्हजे वरवीं एक कश्ट सोसूंक जायनात, तूं खंय आसाय? हांव इतलें मागणें करतां, इतलें दान धर्म करतां, इतलें वासाप वाचतां, जाल्यार तूं खंय आसाय? म्हणली चिंतना आमकांय आमच्या मोतींत येता जावंक पुरो. पूण उडास दवरया, आमचो देव आमचे सोबे आसा. आमचो देव आमकां राखता, आमचो देव आमकां आदार दिता. कीर्तन 9 आनी 1 भोव सोबीत उतरां थंयसर आसात. हांव तुजो देव, हांव तुका राखता. आनी थंयसर जायत्यो संगती त्या किर्तनांत सांगल्यात. जायत्यो संगती तुका अडचण येतल्यो पूण हांव तुजे सोबे आसा. जेरेमिया प्रवादी ताच्या जिवितांत तो निराशी जाल्लो आनी थंयसर म्हजें जिवीत सांपलें आनी जायना म्हाका मुखार वचोंक म्हणून चिंतून आसता आसतना देव ताका दिश्टी पडटा. देव ताका खाण दिता, आदार दिता, उठ आनी वच मुखार. आनी देव ताजे सोबें तो पळयन करता. आमच्याय जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां ही ल्हारां मारता जावंक पुरो, कोडू जिवीत आमचें जावंक पुरो, कश्ट आमचेर वयल्या वयर येता जावंक पुरो, पूण आमी निराशी जावचें नाका. जेजूचेर विश्वास दवरया. पेद्रो उदकांतल्यान बारी धैर्यान म्हणलो जेजूक पळोवन सोम्या म्हाकाय आपय, आमी तुज्या सोबें त्या उदकांतल्यान चलता म्हणून ताणें सांगलें. ताजी आशा उसारली. जेजू म्हणलो ये. पेद्रूची दिस्त जेजूचेर दवरली आनी तो उदकांतल्यान चलोवंक लागलो. उदकांतल्यान चलतना
एकच बटी भियोंक लागलो. लारां थंयसर मारताली ताची दिस्त त्या लारां कुशीन गेली. तो बुडोंक लागलो आनी सोम्या म्हाका बचाव कर. पळया भोव सोबीत तें घडीत आमच्या जिवितांत सोम्याचेर आमी दिस्त कंसयता जाल्यार त्याच देवाचेर आमी भरवोसो दवरून आमचे पयण आमी करता जाल्यार आमकां खंडीत जावन त्या कश्टांत उतरूंक आमकां साध्य जाता. आमच्याय जिवितांत आशा निराशी जाल्या म्हणून आमी बेजार पावचे नाका. ती आशा खंडीत जावन आमकां पोता पावोवंक साध्य जाता ह्याच जेजूच्या सांगातपणा वरवीं, ह्याच जेजूच्या आमकां धैर्या वरवीं. जेजूचे शिस आमी पळयता ते थंयसर भिवंकुरे आसले, तांचे थंय धैर्य नासले. थंयसर जेजूक सोमे जायते फावटी तांणी विकृत केल्लें आसा, पूण केदळा तांणी जेजूची ती सकत तो मोग तांणी अनुभव केलो की तांचें जिवीतच तांणी सोम्या खातीर समर्पण केलें. सांग पावल म्हणटा म्हाका कस्त म्हळ्यार क्रिस्त, मोडचें म्हळ्यार क्रिस्त, म्हळ्यार जेजू खातीर संपूर्ण रितीन ताचें जिवीत तो समर्पण करता. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत कस्त आमकां मारतात. आमी निराशेंत आसा जावंक पुरो, अडचणी आसात, कितें करचें म्हणून समजना, आमच्या मोतीकच झळकना जावंक पुरो. पूण उडास दवरा, चंचल जायनाकात, कंगल जायनाकात. हांव तुमचें सोबें आसा मुळा ह्याच सोम्यान. तर त्या सोम्याचेर विश्वास दवरया, दिंबेर आमी पडया आनी त्या सोम्याचो आदार आमी मागया. आज म्हजे कश्ट, म्हजे जिवीत, म्हजे बेजाराय, म्हजे कंत, म्हजी निरासपण सोम्याक समर्पण करया आनी जेजू म्हाका कितें सांगूंक आशेता तें आमी आयकोवया. चंचल जायनाकात, कंगल जायनाकात. हांव तुमचे सोबें आसतलो. दिबेर पडया, त्या सोम्याचो मोग आमी अनुभव करया आनी आमी म्हणया सोम्या आमकां बचाव कर. आमी बुडोवन आसाव, आमी कश्टांत आसाव, आमी निराशेंत आसाव. सोम्या आमकां बचाव कर. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पोत पोरया, लगीच हांव तुज्या जिणेंतल्या कसा वेळा दोळ्यांनी भरता तुकानी दूख रचलो, तसो सांबाळटा सदा. जिणेंतल्या कसा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका, सुखानी दूख रचलो, तसो सांबाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पोत पोरया, लगीच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पोत पोरया, लगीच हांव तुज्या. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त भाव भयणी आसा जावंक पुरो, निराशेंत बुडलेली युवा जन आसा जावंक पुरो, सैरेक सोदून सोदून तकल्ली तरणाटे आसा जावंक पुरो. काम नासतना शिका पासून दी
जायत वावरा खातीर सदना करची आसा जावं पुरो पोरगांवाक वसोंक उडा आशेन आसून विजा खातीर रातची जायतीं तरणाटी आसा जावं पुरो कंगल जायनाका भियेनाका हांव तुजे सोबें आसतलो सदांकाळ म्हणला जेजून कळ्ळें सांपडताना अंकारांतल्या त्या पावसान कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा कळ्ळेंत सांपडताना अंकारांतल्या त्या पावसान कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायना कंगल जायना आसतलो पोंद पर्यंत नक्कीच तुझ्या चंचल जायना कंगल जायना आसतलो पोंद पर्यंत नक्कीच तुझ्या आसतलो पोंद पर्यंत नक्कीच तुझ्या नक्कीच हांव तुमचे सोबे आसतलो कसं जाल्यार मुझे येया हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो वचन वयतलो मुझे येया हांव तुमकां सुटका दितलो हांव तुमचे सोबे आसतलो हांव तुमचे सोबे रावतलो हांव तुमचो देव तुका रुसलो तुका पोसचो देव हांव जावंक आसा जेजू तांकां म्हणलो तुमी इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो भवट तुमचो आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फॉर्मायलें आनी सकड शांत जालें आमच्या कुटुंबाक ह्या घडी आमी सोम्याक समर्पण करया भावार्थान मागया जेजू म्हणटा बिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो त्याच भावार्थान आमी आमचे कुटाम सोम्याक समर्पण करया आमची पिडा शिडा सोम्याक समर्पण करया कोरोना पिडेंत सबार जण कोसतोन आसात त्या चड पिडेस्तांक तांची जतन घेवच्यांक आनी विविध पिडेन वळवळच्या पिडेस्तांक सोम्याक आमी समर्पण करया सोम्या जेजू तूं तांकां आपड तूं तांकां बरी भलायकी दी म्हणून आमी मागया भुरग्यांच्या देण्या खातीर
आशेवंची जायतीं काजरी जोडी आसात सुम्या तांच्या काजरी जिवितांत तांच्या मोगाचो फळ जावन ती भुरग्यांक आशेत आसतना भुरग्यांची देणे तांकां तूं फावक सुम्या तुजो तो मोग सदांच तांणी तांच्या त्या जिविता मारिफात त्या भुरग्यांच्या संतोषान अनुभव करूंक तूं तांकां आदार दी आमी ह्या घडये चोर काजरी जोड्यां पासत भुरग्यांक आशेवंच्या जोड्यां पासत आमी सोम्याक समर्पण करया विशेष रीतीन आमी मागया आज कॅन्सर अवेअरनेस डे कॅन्सर पिडेत जायते जण वळवळून आसात भुरगीं युवा जनां वडिलां बालगडी ह्या कश्टांत जी सांपडून आसात सोम्या जेजू ह्या घडये विशेष रीतीन आमी मागता कॅन्सर पिडेंत कस्तोवच्या वळवळच्या भावा भयणी पासत तांकां तूं आपड जेजू तुजी गूण करची सकत तांचे थंय वाळोवन दी तांकां परत त्या पिडेतावन गूण जावन भायर येवंक तूं आदार दी जेजू चोर कॅन्सर पिडेंत वळवळचेल्या पासत आमी ह्या घडये मागया आचरण केलो विशेष रीतीन चोर याजक धार्मीक भाव भयणी पासत आमी मागया तांकांय कश्ट आसात तांकांय जायत्या रितीच्यो अडखळ्यो मेळटात पिडा जायत्याची बरी ना पिडा तांकां दोसता तांचे मिसांव करूंक अडखळ जातेत आसात चोर याजकां पासत धार्मीक भाव भयणी पासत आनी आमचेच पासत आमी मागया सोम्याक आमी समर्पण करया आमकांय त्या जेजूक ल्हान आसतना समर्पण केल्लें आमकां उडास आसा जावंक पुरो त्याच देवळांत त्याच इगर्जेंत त्या सक्रामेंताच्या मुळांत आमकां सोम्याक समर्पण केल्लें आमकांय आमी समर्पण करया आमच्या जिवितांत येवच्या त्या कश्टांचेर ताळणेचेर अडकळींचेर जैत व्हरूंक सोम्याचो आदार कृपा बेसावा आमी मागया सोम्याचेर विश्वास आमी दवरया आमचे लागीं जायत्यांनी मागोवंक सांगलां सबाज जण आज आमी ह्या पुण्यशेतां घेता म्हणटा आसतना म्हजे पासत माग म्हजोय मागण्यांत उडास दवर म्हणून जायत्यांनी आमचे लागीं सांगलां जावंक पुरो कित्याक त्या भावार्था वरवीं जेजू सांजुजे मारिफात सांजो आमकां तो राखून दी सांबाळून दी तुजे वास मारिफात ह्या पुण्य क्षेत्रांत
ती दैवीक कृपा सकत आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या गरजा खातीर आमी मागया. आमच्या मोगाच्या मनशां पासून मागया. आमच्या तरणाट्यां पासून मागया. थोडे तरणाटी वायट सवयाक बली जाल्यांत भायर येवंक कस्तोन आसात. सांखळींनी तांकां बांदून गेला. जावंक पुरो माध्यमाचे सांखळी, अंमल, पियोवणे, मादक द्रव्यां ह्या सांखळींत ती बांदून कस्तोन आसात. सुम्या तांची सांखळी तुटय, बंदपासांतली सुटका दी म्हणून आमी आमच्या तरणाट्यां पासून मागया. आमच्या भुरग्यां पासून मागया. वाडोवन येता आसतना जाणवायेन आनी तुज्या मोगान वाडोवंक तांकां कृपेन भर. संवसारी वस्तूच्या आशेन वाडनासतना आत्मीक जिणेच्या घटाये वरवीं वाडोवंक आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी भर म्हणून आमी मागया. ह्या घडये विशेष रितीन आमच्या एका गरजा खातीर मागया. आमकां खंयची एक विशेष गरज आज आमी ती घेवन हांगासर आयल्या वंगी, त्या गरजे खातीर भावार्थान मागया. हांगासर आयिल्ल्या सर्वां पासून मागया. एक ना एका रितीर आमी कस्तोन आसाव, अडचणींत आसाव, निराशेंत आसाव, काळोखांत आसाव. एकामेका पासून आमी मागया. आमी केन्ना एकामेका पासून मागता वंगी तें मागणें बळादीक जाता आनी तें मागणें कृपेचें जाता, बेसावांनी भरलेलें जाता. सम्यान जेजू, हो थोडो वेळ तुजो दैवीक मोग आमी साक्षो वेळ तुवें आमकां फाव केल्याय. उसांबळ दर्यांत तुवें ती ल्हारां बेश्टायलीं आनी शांत केलीं. सम्या, आमच्या जिवितांत ते शांतपणाचें वातावरण तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. जेजू, आमकां तूं जाय. आमचे सांगता तूं पळयन कर. आमकां आशिर्वादान कृपेन भर. जेजू, आमकां आशिर्वाद दी. अर्गां तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका सम्या जेजू. ओगलाप तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका सम्या जेजू. स्तुती तुका सम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. समोसो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. Divinewordtv Sacramento Sastannaman koruya Purvelya त्या रूपाबोधला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेच्या हस्कद्वेश्या भावार्थाचें बळ दिव्या जशें बापा तशें स्पोता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना
प्रार्थुया. हे देवा वेची सक्रमेंता काल तुझ्या कस्नाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. पवित्र थळार ह्या मिसांत वांटो घेवन जुजेवाजाची मजत मागोवंक हाजर जाल्ल्या सर मुच्या मोगाळ यात्रीक भावा भयणीनो जमल्या सर पाद्र्याबांच्या नांवी तुमकां बरो येवकार मागता. येवकार सवे तुमचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जातात म्हणल्यार त्या बरवशांनी तुमकां बरें मागता. ह्या संदर्भार हांगासर मिसा दिल्ली आसात तांचे नांवां पोर शुक्राराचे जेवणा उपरांत दिल्ली मिसा तशें आतां येदोळ पर्यंत दिल्ली मिसा तुमच्या मुखार आमी दवरता आनी ह्या सर्व इराद्यां खातीर आमी मागता. रायना मिनेजेस आनी कुटाम लोरेटो, रोहन डेझी डिसिल्वा बॉम्बे, विवियन गॉडविन रूथ जसिंथा बँगलोर अर्गान जावन दिल्ली, आन्ना सेवरीन तांच्या आत्म्यां खातीर निकोलस डायस मँगलोर, SP जानेट डिलिमा ताच्या आत्म्यां खातीर मिशेल मँगलोर, तशें एल्ला डिलिमा तिच्या आत्म्यां खातीर मिशेलान दिला. तशें रॉन्सन डिसोजा पेरमानूर अर्कान जावन, विनोद प्रिया डिसोजा मोगर्नाड अर्कान जावन,
जीवन प्रिमा डिसोजा मोकरनाड इराद्या खातीर वलेरियन बेनेडिक्टा डिसोजा लिपादे इराद्या खातीर जॉयसन डिसोजा पाणीर अनसिल्ला डिसोजा बोंदेल लॉरेन्स फेर्नांडीस कुप्पेपदव विन्सेंट डेसा आनी कुटाम अग्रार प्रवीण लोबो आनी कुटाम हॉस्पेट आविल तावरो आनी कुटाम अल्लीपादे वीना क्रास्ता आनी कुटाम ऑस्ट्रेलिया जिकू डोनाल्ड आनी सोनिया मोकरनाड नेल्सन प्रेमा वेगस बेलतंगडी ही सर मिसा अर्गां जावन दिल्यात तशें विक्टर जॉन डिसोजा पुत्तूर ताचे इराद्या खातीर अर्गां जावन ब्रायडन डिसोजा बांबील ताच्या जल्माच्या पयल्या वर्साक अर्गां जावन दिला देव ताका सर बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून मागया जय लोबो आनी कुटाम आग्रार रॉबर्ट लोबो आनी कुटाम आग्रार अर्गां जावन तशेंच ग्रेगरी डिसोजा बचपे ताच्या आत्म्या खातीर घरच्या आल्मा खातीर जॉस्पिन लोबो बचपे रॉकी लोबो ताच्या आत्म्या खातीर जॉस्पिन बचपे तिणें मीस दिला अर्गां जावन जॉयलस क्रास्ता वलेन्सिया आयजक वाज लोरेटो एडन वाज लोरेटो तशें घरच्या आल्मा खातीर आयजक वाज लोरेटो ऑल्विन रोड्रिगस ताच्या आत्म्या खातीर विन्सी विटला ताणें मीस दिला विन्सेंट रोड्रिगस अर्गां जावन प्रदीप विन्सेंट रोड्रिगस विटला प्रदीप लोबो बोंदेल अर्गां जावन डेन्झेल मास्करेनस विटला अर्गां जावन तशें शोभा डिसोजा वर्काडी अशोक डिसोजा वर्काडी वेरोनिका डिसोजा वर्काडी अर्गां जावन जेरोम मायकल लिल्ली सेल्विन तांच्या आत्म्या खातीर कुलशेखर रिटा जेरोम कार्मिन मोंती आनी आयरीन कुलशेखर तांच्या आत्म्या खातीरच तशें जेरोम साल्विन ताच्या आत्म्या खातीर लॉरेन नोरोना तांणी मीस दिल्लें आन्ना मारिया डी सिल्वा ताच्या आत्म्या खातीर फ्रांसीस मास्करेनस आनी कुटाम विटला अर्गां जावन फ्रांसीस मास्करेनस विटला फ्लेविटा डिसोजा आमेबळ शॉन वेगस फजीर ताच्या जल्माच्या 3ऱ्या वर्साक अर्गां जावन अन्विता डिसोजा फजीर ताच्या जल्माच्या 2ऱ्या वर्साक अर्गां जावन रोशन डिसोजा मोकरनाड नितीन क्लिफर्ड डिमेल्लो मोकरनाड अर्गां जावन दिल्ल्या सोमेस्तांक देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी जल्माचो दीस आचरण करच्या हर एकल्याक सोमिताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी कोणाच्या आत्म्या खातीर आमी मागता ससनाची शांती सर्वेस्पर देव फावो करच्या सवे सर्व आमचे इरादे देव सुफळ करून दी झुजे वाज विनंती करून दी म्हणून मागया तशेंच दान दिल्ली आसात लिओ डिसोजा आनी कुटाम मार्सेल डिसोजा विन्सेंट रोड्रिगस शोभा डिसोजा फ्रांसीस मास्करेनस डुवीन कुएलो तशेंच जेवणा खातीर कुमक दिल्ली लॅन्सी हर्मन डिसोजा ब्रायडन डिसोजा ह्या समेस्तांक जें कितें देवान तांच्या बरेपणान तो तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी हर एकल्याच्या जिवितान ह्या थळार येवन ह्या मिसांत वांटो घेवच्या आमकां समेस्तांक देव ताच्या मिसनार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आज आमी बागेवून जुवांव दे ब्रितो रक्तसाक्षी भारताचो रक्तसाक्षी हाचे आमी स्मरण ह्या परब आमी आचरण करता. देवाचो मोग आमकां ह्या भारतांत विशेष रितीन दिवंक तो आयिल्लो आनी भारतांत देवाचो मोग दिवच्या खातीर ताजें जिवीत ताणें समर्पण केल्लें. हांगासर आमी सांताक समर्पिल्ल्या जुजे वासाक समर्पिल्ल्या ह्या पवित्र तळांत आसा
जुजे वासी तशेंच जेजूची शुभ वार्ता परगट करच्या खातीर ताजें जिवीत ताणें समर्पण केल्लें मात न्ही, ताजें जिवीतच ताणें सोम्या खातीर अर्पिल्लें. ह्या बागी दिसा आमी सोम्याचो तो मोग निरंतरी अनुभव करया. आयची देवस्तुती जेजूक पळोवची आशा आमकां निरंतरी धैर्य दिता, आमकां धैर्यान मुखार सोडूंक आदार दिता म्हणलो संदेश आमकां लाभता. आमी पातकी जावन आसा, आमचें तें उणेपण आसा. देवान जायतें बरेंपण केलां, जायत्या आशिर्वादांनी भरलां, बेसांवांनी भरलां, जाल्यारय आमच्या अस्कतकाये वरवीं, आमच्या उण्यापणा वरवीं आमी सोम्यातावन पयस वेता. सोम्याकडचें बोगसाणें मागया, नितळ काळजांनी आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. आमी सोम्यास त्या मोगान जियोंक सदांच आमी प्रयत्न करया. आमी पातकी म्हळ्यार ओळखून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या बसून बगेवून सदां संकार मळये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा समेस्पर्जांच्या उजवाडा बगेवून जुवांव तुझ्या रक्त साक्षाक दिरान आनी निरंतर प्रयत्नान भारतीय लोकां मदें शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपानी बोळ दिलें. भवर्ता खातीर ताणें सोंसलें त्या मरणाचो उगडास काडून आज आमी तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या भवर्ताची वळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हांव कोणाचोच गुलाम न्हय तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवच्या खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला. जुदेवांक जोडून घेवच्या खातीर जुदेवां मदें हांव जुदेव जालो. नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक जोडून घेवच्या खातीर नियमशास्त्राकाल नासलेलो हांव नियमशास्त्राकाल आसलें बरी जालो. नियमशास्त्राकाल नासलेल्यांक जोडून घेवच्या खातीर नियमशास्त्राकाल नासलेल्यां बरी हांव जालो. तशें म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विणें हांव आसा म्हूण न्हय, निजा की हांव क्रिस्ताच्या कायद्याकाल आसा. अस्कतकायेक जड घेवच्या खातीर अस्कतकाये मदें हांव अस्कत जालो. कशें म्हूण कर्ण थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्थे बसत हांव करतां कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळा जाय म्हूण म्हजो एक भरवोसो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजें सोडून परगट करतलें सोम्या. म्हजें तोंड तुजें सोडून परगटतलें सोम्या. सरस्परा
तुजो हांव आसरो घेतला. म्हाका केदींच पटोवन पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुनसबीदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उळ्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. जा तूं सरस्वरा म्हजें कडापो, म्हजो भद्रासरो. जा तूं म्हजो जीव वांटोवचें कोटे, कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडापो आनी कोटे न्हयवें. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. तूं दनिया म्हजो एकच बरवसो. म्हजे तरण्या प्रायर तावन तुजेर म्हजो विस्वास. जल्मा तावन तुजो हांव तेंकोंक रावला. म्हज्या आवयच्या कुशीन तावन तूंच म्हजो चलोवपी. श्लोक. म्हजें तोंड तुजे सडवण परगडतलें सुम्या. कशें वर्ण म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वण तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सोडवण्यांची कृत्या दीसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हज्या भुरग्या प्रायर तावन तूं म्हाका शिकयता आयलाय आनी हांव आजुनी पर्यंत तुजी आचार्य वर्णीत आसां. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. नीतीपासून धगधनी भोगता ते कितले भागी. सर्गीचे रास्ताचे हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सांजवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. आराधनाक म्हणून पोरबेक आयलेल्या मदले थोडे ग्रेक आसले. तांणी गलिलेच्या बेसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारले, सायबा, आमकां जेजूक पळय जाय म्हूण आशा. फिलिपान येवन हे आंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतच हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोस उरता. तो मरत जाल्यार येतेच फळ दिता. जो कोण आपणा जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव वगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां खंती भिरांतीन भरलां आनी हांव कितें म्हणो, बापा, हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणोंक गी. पूण हें चोर ससुदे म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा, तुजें नांव महिमे बरीत कर. तेन्ना अंतराळांत हांव एकटाळो आयलो. हांवें तें महिमे बरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे बरीत करतलो. थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो म्हणलो. देवदूत ताजे लागीं उलयलो जाय म्हणलें हेर. देवाचें उतर ये. कोंकणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त थंय सा जुजे वासच्या भुक्तिकानो युवाजनानो भावा भयण्यानो आमकां जायत्या रितीची आशा आसता आनी थोडे फावटी ती आशा आमकां मेळजे जाल्यार जायते अडकळी आसतात आनी त्या अडकळे मदें थोडे फावटी उतरचें पडटा. थोड्या वर्सां पयलें पापा फ्रांसीस श्रीलंकाक आयिल्लो आनी साबार जण तुमच्या मदले थोडे थंयसर गेल्ले जावंक पुरो. जायते जण ह्या जागी गेल्ले आनी ह्या जागे पैकी लोक थंयसर गेल्लो आनी थंयसर सकाळींच फांट्यार थंयसर सेक्युरिटी चेकांनी पुरो आसले आनी सुमार 5-6 या 7 घंटे तांणी पाप साहेबा खातीर राख जाय आसले आनी अखेरेक पाप साहेब थंयसर आयल्या उपरांत थोड्यांनी पयस जावन ते फोटो काडन आपल्या स्टेटसांत घालन सो इतले संतोश पावले की हांवें पाप साहेबाक पळयलें म्हणलो संतोश जायत्या जणांक जाल्लो आमकां कळीत आसा. पाप साहेबाक पळोवंक आतां जर तर चिंतया हांगासर भारताक आयलो जाल्यार आमी कितें पुणी करन पाप साहेबाक पळय जाय मेळ जाय म्हणून आमी आश येवन आसता आनी जायते अडकळ्यो आसतात ते अडकळ्यो आमी फूड करता. कित्या खातीर एक भाग्यवंत मनशांक आमी पळय जाय म्हणून आमकां आशा आसता. कित्याक आमी पळयता जायत्या जणांक तांचे मार्फत बरेंपण जाता, जायत्या जणांक तो संतोश अनुभव करूंक साध्य जाता. आमकांय खंय तरी इल्लेशेपणी तो संतोश या कितें पुणी बरेंपण मेळटलें म्हणली आमची आशा जावन आसा. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता थंयसर ग्रेक मनीस त्या फेस्ताक आयिल्ले आनी ते जेजूक पळोवंक आशेतात. जावंक पुरो जायतीं कारणां आसलीं कित्याक जेजून जायतीं असर्यां केल्लीं, जायतीं अजापां केल्लीं ते पळयले जावंक पुरो. या थंयसर त्या लोकांक जेजू शिकोवन दितालो तें तांकां कांय बरेंपण लाभलें जावंक पुरो. या तांकांय त्या जेजूक पळय जाय, ताका आपडी जाय, आमी आशिर्वाद घे जाय म्हणून आशिल्ले जावंक पुरो. पूण आमकां कळीत ना कारण कित्या खातीर ते आशिल्ले. पूण एक मात सत ते जेजूक पळोवंक आशिल्ले. जेजूक पळोवंक जायते जण आशिल्ले आमकां कळीत आसा. आमी जल्मात हांव जेजूच्या पळयत आसतना एक राय एक नेकेट पळोवन खंयी एकलो एक व्यक्ती जल्मला एक त्या व्यक्तीक आमी पळय जाय म्हणून पयसली वाट ते पळयन करन येतात. सुलाबायचें खंडीत न्हय, अडखळ्यो तांकां आसली पूण केदळा ते जेजूक भेटले की तांचें थंय जिवीत संतोशान भरलें. ते परत पाटी दुसरेच वाटेर गेले कित्याक ते पाटयेत आसतना जेजूक भेटुल्लो संतोश तांचे थंय आसुल्लो. जक्केवाक बारीच आशा आसली तो जेजू म्हणून कोण म्हणून पळय जाय म्हणून. पूण ताजे थंय अडखळ आसली तो मोठो जावन आसलो. तो कितें करता रुखां सरता आनी त्या रुखां तावन ताजी दिस्त जेजूचेर घालता. पळया जेजूची दिस्त ताजे थंय पडटा आसतना ताजें जिवीतच बदलता. सुराती जावन आसलो खंयच्याय गरजांक पावोन नासलेलो व्यक्ती लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर तो कितें आसा तें तो दान धर्म करूंक मुखार सरता. कशें साध्य जालें? जेजूक पळोवची आशा आनी जेजूक भेटिल्ल्या वेळार ती जावची बदलावण खंडीत जावन हर एक फावटी आमच्याय जिवितांत जाता. जुआंव दे ब्रेटो जॉन दे ब्रेटो पोर्चुगलांत तो जल्मलो. ल्हान आसतना तो एका कठीण पिडेक तो वळख जाता आनी ताजी आवय सा फ्रांसीस सावेराची मजत मागतात आनी उपरांत तो अजापी रितीन बरो जाता. आनी सुमार 1 वर्स म्हणसर जेजवितांनी घालचें ते वस्तूर थंयसर तो न्हेसता. आनी अशें आसता आसतना हर एका दिसा
तो सान फ्रांसीस सावेराच्या मेटांनी हांवें सल जाय हांवें ताजो शीस जावन जेचो मोग हांवें वांटी जाय म्हणून तो आशेता आनी दीस वेता वेता जेजूक पळोवची आशा ताजे थंय चड जाता आनी तो क्रमेन याजक जाता आनी उपरांत तो भारतांत एक मिशनरी जावन येता खंडीत जावन त्या बायल्या गांवांत हांगासर येवन मिसांव करचें तितल्या सुलाबायचें न्ही आनी त्या ताच्या कस्ता मदें जायते कश्ट ताका मेळटात जायत्या रितीने लोक ताका तिरस्कार करता आनी विशेश रितीन ताका अडखळ्यो येतात अडचण्यो घालतात आनी अखेरीक ताजो जीव समेत दिवचें पडटा पूण त्या जेजूक भेटलो तो अनुभव जेजूक मेळ्ळलो अनुभव भारतांत तो वांटा आनी भारताच्या लोकांक जेजू मोग दिता सांजुजे वास हांगासर आमचो तो भारत असो पळय ताजे थंय तस जेजू मोग आसले जेजूक तो पळयल्ले आनी जेजूची भेट ताका जाल्ली आनी तो मोग श्रीलंकाच्या लोकांक हेर लोकांक तो पावीत करता आनी ताजे जिवीत आमी पळयत आसतना जायत्या कश्टांचे जाता जायते कश्ट ताका येतात अडचण्यो ताका येतात अडखळ्यो येतात पूण जेजू मोग तो वांटूंक फाटीं सरना जेजूक पळोवची आशा आमकां धैर्यादीक करता जेजूक पळोवची आशा आमकां उर्बेवंत करता म्हणल्यार आयचें फेस्त आयची वाचपां आमकां साक्ष दितात तर आमच्याय जिवितांत आमी जेजूक पळोवंक आशेता आमच्याय जिवितांत त्या जेजूक आमी भेटयचे म्हणून आशेता जेजूची कृपा आमी अनुभव जोडी जाय त्या खातीर हांगासर आयचो दीस आमी अमानत करून दवरला आनी हांगासर आमी ह्या पवित्र थळार येवन सांजुजे वास ताणें अनुभव केल्ल्या बरी तीच मोग तीच कृपा आमी अनुभव करी जाय म्हणून आमी हांगासर आयल्या खंडीत जावन भोव बरें आनी ती आशा निर्फळ करिना उडास दवरया आमी जेजूक पळोवची आशा ते कितलेय अडखळ येवन दी कश्ट येवन दी अडचण येवन दी ती आशा सफळ जाता मात न्ही आमी फाटीं येत आसतना आमी तींच मनशां न्ही बगार दुसरींच मनशां धैर्यादीक मनशां एक आमी संतोशाची मनशां जावंक साध्य आसा तर आमी हें सदांच कशें करयेत आमच्या जिवितांनी पळोवंक गेल्यार कश्ट आसात अडचण्यो आसात आमकां जायते फावटी कितें करचें म्हणून कळीत जायना तर आमी त्या कश्टांचेर कशें जैत दवरयेत सांता भक्तांनी सान जुआंव दे ब्रेटो ह्या जुजे वास कशें तांणी तांच्या अडखळीचेर जैत वेलें पयलें आमचे दोळे सोम्याचेर आमी कोंसोवया हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 ओळ 1-3 आमी वाचता तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट त्या खातीर आमचे दोळे पयले जेजूचेर कन्से जाय म्हणून हांवें सांगलें पेद्रू उदकांतल्यान चलत आसतना केदळा ताची दीस जेजूचेर आसली गे तो वळटो धैर्यान तो चलोवंक लागलो पूण केदळा ताची दीस्त त्या जेजूतावन इल्लीशी पयस गेली गे तो भियोंक लागलो त्या खातीर उडास दवरया आमचे दोळे सोम्याचेर आमी कोंसोवया दुसऱ्यान आमचे कश्ट या आमी भोगचे कश्ट मारिफात हेरांक बुजोवन दिवंक साध्य जाता अवकाश मेळटा म्हणून आमी वाचता कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 1 ओळ 3-7 आमच्या कंठी दुखींनी तोच आमकां बुजवून दिता देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मारिफात सकड तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी सकता त्या खातीर आमचे कश्टा मारिफात हेरांक आमी उठोवंक साध्य जाता आमच्या कश्टा मारिफात हेरांक आमी भरवंसो दिवंक साध्य जाता आमच्या कश्टा मारिफात हेरांक एक वाट दाखोवंक साध्य जाता म्हणून सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरोवन आमकां उडासा काडटा आनी तिसऱ्यान देवाचेर भावार्थ दवरून आमकां जैत व्हरूंक साध्य आसा देवाचेर विश्वास आमी केदळा दवरता गे तोवळ ते खंयचेय अडखळ्यो येवन दी अडचण येवन दी तुमच्या जिवितांत तुमी ते फूड केल्यात थोडे फावटी असाध्य
ते सादीत ना म्हणून आमी चिंतलेले समेत साध्य जाला थंयसर देवान इस्रायल परजाक भायर इजिप्तांतून भायर आपण ओडटा आसतना मोदे कडकळेता दर्यो जालें आनी सगळें आमचें संपलें कित्याक दर्यो उतरून कशें येचें पळया देवाची महिमा तो उसा दर्यो समेत ताज्या मोदल्यांतल्यान देव वाट करून त्या लोकांक शाबीतायेन पावयता हें जावन आसा आमचो भावार्थ वस्तू जावन आसा आमचो भावार्थ देखून देवाचे खुशे प्रकार कश्ट सोंसलेल्यांनी आपणाकच ताचे अधीन करचें चड बरें कित्याक रचणार तो विश्वासी आनी भावार्थांत आमी जियेवया सा पाऊल कोरिंथकारांक बरोवन परत म्हणटा आमचे वयर येता ते अळवायेचे आनी तात्कालीक कसदग कसलीच सार नासलेले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात जेजूक आमी पळोवंक अशें येता आयच्या वाचपांत आमी आयकलें वांजेलांत पूण जेजू तांकां कस्त ताजें जिवीत ताजें मरण ताजे विशयान सांगता कित्याक हांगासर होच उद्देश जावन आसा आमी जेजूक भेटता आसतना आमी जेजूक पळयत आसतना आमी जायत्या कश्टांनी उतरोवचें पडटा जायते अडचण्यो आमकां येतीत पूण आमी सोम्याचे उडास दवरया सोम्याचेर विश्वास दवरया त्या खातीर कस्त आमच्या जिविताचो वांटो म्हणलें उडास दवरता आसतना जेजूक ती पळोवची आशा आमकां निरंतरी धैर्य दितात म्हणूनय आमी उडास दवरया त्या खातीर आज आमी सांताक मान करता आसतना जुवांव दे ब्रेटो ताचे थंय आसली आशा त्या जेजूक पळोवची जेजू खातीर वावूर करची आमचे थंय ती आशा आमी रुपीत करया खंडीत जावन आमी केदळा जेजूक भेटता जेजूक पळयता जेजूक अनुभव करता आमचें जिवीत बदलता आमचें जिवीत संतोशाचें जाता त्या कश्टा मदें संतोश आमचो जाता त्या नसता मदें जैत आमचें जाता म्हणले पातयेनी आमी दवरया सा जुजे वास सा जुवांव दे ब्रेटो हाजी देख आमी घेवया त्याच वाटेन आमी एक दीस चलोवंक हर प्रयत्न आमी करया म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवी तुका भोवमान वलें एस शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवं आमकां फावो कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा
सरकाळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बळीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वाचा पसत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हे ताजें देखी बरी परजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता सर्वेस सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान तू सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी एका ताका जय तू सर्गी तुका जय जय तू सर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरून सोंसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी कराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवर्तसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा
पिटर पॉल आमचे गोळे बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडसळीत मुखांबळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगाती, भगेवान झुजे तिचो पोती, भगेवान धर्मदतू, भगेवान झुजे वाज आनी सर काळी, तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. शिसांनी आमकां मागणें करूंक शिकय म्हणून विचारलेल्या वेळार जेजून भोव सोबीत मागणें शिकयल्लें. तेंच मागणें आतां आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्ताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं. माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. यस जेजूक पळोवंक आशिल्ले जुआंव ब्रेटो जुजे वास तांकां तांच्या जिवितांत कस्त फूड करूंक तसो जेजू आदार दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. त्या शेळीच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळ्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस्तू सस्तीक जिविताच्या खाणान आमकां धन्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता तारंतली सोबीत फुलां कशी फुलतात आसून ती तुझ्या ओडतान सदां खेळटा म्हूण जाती मनशा प्राण सोडूंच न्हय जाल्यार रे तांकां तूं सदां पोसताय दर्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता पुढचे तुझ्या येचिकांतल्यान प्रितीन सोडयले परकी लोकां तांकां तुजें रगत वारयले अरण्यांत ती भोंवताना तुका आयकले अमृत सारकें जेवण तुजें तांकां मेसवाले तातूंत दर्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता सुदेव लोकांक मुंड्या मस्तीन तुवें वाडले आस्तू आमकां तुजें मास दिता आश्रय तुजो दी आमकां सदां सर्वदा निराश्रीत भुरग्यांक तुज्या सोडगांनी नाका धन्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस्तू सस्तीक जिविताच्या कारणान आमकां तातूंत दर्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता तातूंत दर्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागे दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची करी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडून तुमच्यो तकल्यो बगयात. सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं
आणि तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारू. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवुशान आनी मोगान तो बरू आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करू. आमेन. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करू. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचनो आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात. मनादीक बाब अश्विन कर्डोजा, ICYM निर्देशक, मंगळूर DSS. हर एक कडेन मीस पेटयता आसतना पाद्र्याबाचें एक मागणें चुकल्लें ना युवा जणां खातीर, तरणाट्यां खातीर. कित्याक तरणाट्याची जबाबदारी ताच्या मुखार आसतना आनी आज हांगासरी ह्या पवित्र थळार येवन सकट तरणाट्यां खातीर तांणी मागला. तसो वावर ह्या दिसांनी कोरोना मदें कळीत नातल्या रितीर तरणाट्यांक घेवन जायतो वावर तांचो जाता. भुरग्यांक जायते तरबेती सांगाताच थोड्या स्पर्धे म्हणून हाडून तांचें बरेंपण करच्याक जायते साधन ते चलोवन आसात. आनी आज हांगासर येवन हें भक्तीपण तांणी चलोवन व्हेलां. आमकां सगळ्यांक मागोवंक आदार दिला. मिसाचेरी अर्थभरीत नियाळ दिवन हांव चिंता आयिल्ल्या आमकां समेस्तांक आत्मीक दादोसकाय आनी ती एक तान आमची बागल्या म्हणून हांव चिंता. पाद्र्या बनो आमी हांगासर आसच्या दोगांय पाद्र्याबाच्या नामी आनी आयिल्ल्या पाद्र्याबाच्या नामी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. संगतान आमकां हरी एक पटी कुमोक करचे. फरंगी पेटेचे पाद्र्याब, कापुचीन पाद्र्याब आमकां कुमोक करनंत आसात. हरी एक पटी चडाव वचोन तुमी प्रायवन पाद्र्याबां पळयतात. आज तरणाटे पाद्र्याब आसात आनी एकलो नवोच पाद्र्याब कालच्या दिसाच फरंगी पेट आयला खंय. तशें म्हणटा आसतना मुखल्या दिसांनी ताचें दर्शनय तुमकां जाता. पाद्र्याबा आम्हा समेस्तांच्या नांवी तुमकां आमी बरो येवकार मागता. तुमी पळोवंक बारीक दिसता. मुखल्या दिसांनी इल्लें मोठाय जोडटा आसतना आत्मीक मोठाय तुमचे थंय बरोवन ती आमकां इल्लीशी मेळचे तसलें भाग तुमच्या थावन आमकांय फावो जावं दी. फावो जातली म्हणली आमची पातेणी जावन आसा. सांगाताच आत्मीक बरेंपण जोडटा आसतना आमची भलायकी सांबाळूंक आसा. पोर जानेवारीच्या 31 तावन फाल्यां 5 तारीख पर्यंत आमच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथीक आस्पत्रेंत थंयसर आमच्या कातीच्या पिडे विशीं आमकां रियायतेचेर थंयसर वखात आसा, सवलत आसा. येदोळ वचूनातल्यार आयचो आनी फाल्यांचो दीस आसा ताचो फायदो जोडा. आमकां कांय तरी एलर्जी लागल्या जाल्यार ती सगळी काडया आनी तांचेय वखात जुजेवाजाच्या थळार तावन आमी जोडचें. आमकांय खंडी जावन बरेंपण मेळटलें म्हणली पातेणी आमी धरया. हांगासर ह्या पवित्र थळाक विविध रितींनी आदारसूंचे सुदर्सूंचे साबार आसात. मिसाच्या भक्तीपणाक कांतार वाजोवच्या मुखांतर आमचो सायमन, तशें हरी एक मिसाचें रेकॉर्डींग करचो आमचो सूरज मचादो आनी सांगाताच हांगासर सांबाळचे आमचेच मुडिपूचे मनेस्त हांगासर आसात. आल्तरीर तुमी पळयतात, थंयसर स्टॉलान पळयतात. फिरगज गवळीक परिशदेचे संदे फिरगजेचे हरी एका दिसा तांणी करचो वावर आनी ह्या वावराक एकच उतार देव बरें करूं आनी उरिल्ले सांजुजे वाजबाप तुमकां फावो करूं. हांगासर आयच्या दिसा दान दिले ऑर्डर नांव मात्र सांगलें. लिओ डिसोजा आनी कुटामा मेबळ 2000 रुपये, मार्सेल डिसोजा मेबळ 1000, विन्संट रोड्रिगस विटला 2000, शोभा डिसोजा वरकाडी 500, फ्रांसीस मास्करेनस विटला 300, डुवीन क्वेलो UK 5000 रुपये. तशें शुक्राराच्या जेवणा खातीर लॅन्सी हरमन डिसोजा फजीर 2500, ब्रायडन डिसोजा बांबील 5000. तुमकांय ह्या संदर्भी
देव बरें करूं म्हणटा आसतना उरलें इनाम जुजे वाजाक तुमकां दिवचें, कित्याक आम्हा समेस्तांचे मागणे आमी तुमच्या खातीर भेटयता. मोगाचें न्हू हांगासर आमी नोवेनांत वांटो घेता आनी नोवेनांत वांटो घेवन बरेंपण जाता म्हणल्या पातयेनेर आमी हांगासर सांगाता मेळटा. आनी वो हिंगा मुखार एकली बसल्या एका ल्हान भुरग्याक घेवन. गर्भेस्त आसली 5 दीस तिच्या पोटान भुरगें मरण पावल्लें आसलें. सेप्टीक जालें, आस्पत्रे एडमीट जाली, मरता म्हूण जालें. आनी ताच्या पयलें ताका एक ल्हान भुरगें. डाक्टरान पोटांत आसच्या भुरग्याची आनी आवयची आशा सोडली. पूण त्या वेळार आस्पत्रेंत एडमीट केल्ल्या वेळार बापायन सांगलें वोसा जुजे वाजा लागीं मागा. आस्पत्रे एडमीट करन जुजे वाजा लागीं मागून गेली. आनी आज भुरगें ना तरी आसल्या पयल्या भुरग्याक एक आवय थंयसर लभल्या. एक गुडूब राव तुजें तोंड दाखय पळय लोकांक, कित्याक ती भक्तीपण ताच्या बापाय थंय आसलें. 5 दीस भुरगें अंतरलें पोटा भितर, पूण देवाची ती मांडावळ जुजे वाजाचे चचरे म्हणून हांव चिंता. आनी तें ल्हान भुरगें सगळ्या मिसाचेर आवयक पळोवन हात जोडून आमच्या बापा म्हणटाना हात उक्ते करून सक्कड हांगासर पळोवन आसलें. आसतना हांव चिंता थोड्या पटी देव आवय खातीर न्हय तर भुरग्या खातीर, भुरग्या खातीर न्हय तर आवय खातीर अशें बरेंपण करता आनी जुजे वाज कळीत आसलो. जावं दी तांच्या जिवितान आनीक आसलें जायते संदर्भ आसतात. मुगाचें न्हू हें बरेंपण ह्या तळार आयिल्ल्या तुका म्हाका लाबाजेच. आनी आज हांगासर हांव उलयता जाल्यार सकाळी पर्यंत हांव कांय उलोवनातलो. आनी हांवें जुजे वाजा लागीं सांगलें नोवेनाक हांव हांगासर आयला, जायत्या संगतींनी तुवें सांबाळलें, हांव थंयसर सांगतलो. पूण लोकांक समजना जाल्यार तूं कारण, कित्याक म्हाका जबाबदारी दिला ह्या पोंतळाची मुडिपूची. जर तर लोकांक समजना जाल्यार तूं कारण. पूण हांगासर उलयतना हांव चिंता तुमकां समजलो म्हजो ताळो इल्लो पिंजला कित्याक खोंकली काण. पूण आज तुमच्या कडेन उलयतना खोंकली ना, ताळो मात इल्लो बसला. तरीकी हें सगळें हांव चिंता कितें खंयच्या वेळार कितें करी जाय जुजे वाजात हांव मेळटा. देखून पातयेनी घट्ट दर्या ह्या तळार हांव आयला, हांव बरेंपण जोडटा. जुजे वाज दितलो गी गोत्तू ना, तूं येना कांगा. जुजे वाज म्हाका दितलो म्हणली पातयेनी घे आनी ये, आनी पाटी वेताना तूं घेवन वच आनी व्हरता म्हणली पातयेनी घेवन वच आजय. बरें जावं दी, हांवें आशिल्लें जावं दी, म्हाका मेळटा म्हणली भद्रती घट्ट दर्या. आनी त्याच भद्रतेनी हांव उलयतां. आनी हें आमचें तें आसूं दी. आनी आतां हें सगळें मतीन धरून हांगासर येदोळवरे कुमक केल्ल्या, कुमक करच्या, कुमक दिवंक आसच्या, विविध रितीन आदार सोंच्या. आनी हर एका दिसा हर एका शुक्राराचेर रांदूंक आसच्या आमच्या मुडीप फिरगासकारांक सगळ्यांकी जुजे वाज बाप ताच्या आशिर्वादान बरोवन दी. बरेंपण मुखल्या दिसांनी ह्या दिसांनी आनी आमकां प्रत्येक जाण ह्या पिडेंत आमी आसा त्या पिडेंतान राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागया. ह्या नोवेनांक तयार करच्याक आमकांच आमी दिमी घालया. जुजे वाजाची रेलीक हांगासर हाडून ह्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना भक्तीपणान ताका आमच्या मदें येवकार करया. जुजे वाज म्हाका पडटलो, म्हाका बरें करतलो. जुजे वाज बापा मोगळा पाणी मांडुका कृपा मागून दे बापा विघ्न जाणे नाथा. दया करून बसया. सांजुजे वाजाचेर पातयेनी दवरून हप्त्यामध्ये आयिल्ल्या वेळार आदल्या हप्त्यांतून आज पर्यंत जायती ते हांगासर आसा, जायते इरादे, जायती मागणी आनी आशिल्लें बरेंपण मागिल्लें दिलां म्हणलें अर्गाय स्तुती हांगासर आसात. देखून हें सगळें कितें पळय तूं आनीक जावंक आसा. जुजे वाजाचेर पातयोन ताणें बरयल्लें त्या जुजे वाजाच्या डब्यांत घाल्लें हांगासर जुजे वाजाच्या पांयांतळी दवरता. आनी लोकांनी आशिल्लें बरेंपण जायजें म्हणून तें हांगासर तुमच्या मुखार हांव उसारूंक संतोश पावता. कित्याक मागिल्लें देव म्हाका दिता आनी त्या पातयेनीन आमी सगळ्या एकामेका खातीर मागया. बरें जाल्लें बरें जाता म्हणलें मतीन धरया.
अर्गान जावन बरयल्यात बऱ्या कामा खातीर सांजुजे वाजबापा लागीं मागलें बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिता बोरवेल्यांत उदक उणें जाल्लें जुजे वाजबापा लागीं येवन मागोन उदक परत त्या हांगातावन उदक व्हरून बोरवेलाक घालें आतां बरें उदक मेळ्ळां एकल्याचो खेळण्यो चड जाताना जुजे वाजबापा लागीं पवित्र गुड्यार येवन उपकार आटयता म्हूण सांगलें खेळण्यो रावल्यो आनी उपकार बावडूंक हांगासर ती पावल्यांत एकल्याचो बांटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत ते सावा एकल्याच्या आवय बापायक बरी भलायकी मेळोवंक मागला एकल्याच्या बापायक कॅन्सर म्हूण कळीत जाला ताणें बरें जावच्याक ऑपरेशन बरें जावच्याक मागला घरांत शांत समाधान मेळच्याक 8 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 13 जाणांक एकल्याच्या दोळ्याक दिश्ट मेळोवंक बावळो दूख गूण जावचे पासून एकल्याक मुल्यावादी तशें शिरांची दूख गूण जावंक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक मागला 5 जाणांनी आमाल पियोनेतान सुटका लाभच्याक तेगांक एका कुटुंबाच्या भुंयभटाचेर फळ वस्तूंचेर दराळ बेसांवां लाभच्याक एकल्याच्या माथ्याची दाव्या कुशीची शीर समा जावंक दाव्या हाताक आनी पांयांक बोळ मेळच्याक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक मोत लाभच्याक 9 जाणांक परिक्षेंत बरें मार्क्स घेवन पास जावच्याक तेगांक गांवांत परगांवांत बरें काम मेळोवंक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 11 जाणांक हार्टांत बरयल्लें उदक नितलोन बरो जावन येवच्याक मागला केस जडची खातीची पिडा कूण जावंक इस्रायलाक विजा मेळोवंक कुटुंबा संगाता मेळोवन मागणें करूंक मोन येवच्याक एकल्याक बऱ्या कंपनींत काम मेळोवंक पाड वाटेक संपडनासतना बऱ्या जिविताक येवन वडिलांक खाल जावन जियोंक बरो फुडार बांदूंक मागला खोंकली शेळ ताप सक्कट गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक एका कुटुंबा खातीर म्हूण मागला किडनी स्टोन वचून ताळो दूख गूण जावन गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम सारकें जावन परगांवांत सुफोळ रितीन पावच्या खातीर मागला हातीन धरिल्लें घरचें काम बऱ्या रितीन पंता पावच्या खातीर एकल्याचें डिले जाल्लें रिजल्ट बेगीनच येवन बरें अंक आपणावन पास जावच्या खातीर मागला बरें कुटुंबां जिवीत जियोंक फावो करच्याक नश्ट जाल्ल्या एकल्याक परगांवांत बऱ्या कंपनींत बरें काम मेळच्याक एकल्याची आंग दूख हर्निया गूण जावंक परगांवांत काम करचे एकल्याक मतीक समाधान मेळच्याक एका ल्हान भुरग्याक सारकें उलोवंक आनी चलोवंक जावच्याक युरीन इन्फेक्शन गूण जावन दोंपरा हात दूख गूण जावन बरी न्हीद पडच्याक घरचें रीण फारीक करूंक तांक तेगांक एकल्याक उडासाची सकत चडूंक हिराराय पयस जावंक एक ल्हान भुरगो मस्त भियेता आनी रडता ताका बरें जावंक एका भुरग्याच्या दोळ्याक दिश्ट येवच्याक PCR टेस्ट रिपोर्ट बरो येवंक तेगांनी मागला बऱ्या तरान परगांवांत वचूंक नव्या घराचेर आशिर्वाद मेळच्याक बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक तेगांनी मागला एकल्यान हातीन घेतिल्लें काम बऱ्यान कंप्लीट करच्याक कोर्टांत आशिल्ली केस बेगीनच इत्यर्थ जावन अखेर जावच्याक एकल्याच्या आंगार आशिल्लीं खतां संपूर्ण गूण जावच्याक सोरेसीस पिडा गूण जावच्याक दोगांक कॅनडाची विजा बेगीनच हाती मेळोवंक एका कुटुंबांक कोरोना वरवीं पाड जाल्ली भलायकी संपूर्ण रितीर बरी जावंक ह्या दिसांनी आसची शेळ खोंकली ताप आंग दूख तकली पडापड ह्या पिडेतावन सर्वांक निवार म्हूण मागता ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक एकल्याचे दोळ्याचे दिश्ट पेंकाट दूख गूण जावंक संगताच आमचे काळजाचे अत्रेक जुजे वाजा मुखांत्र आमी दवर आमकां हरी एकल्याक आमी मागिल्लें ह्या म्हज्या कुशीन बसून आसचो म्हज्या उजव्याक दाव्याक आसचो ताची आशा जुजे वाज बाप सफळ करूं दी ह्या युट्यूबार गी टीव्हीचेर गी हांगाचें भक्तीपण पळोवन बरेपण आशेतल्या की आमच्या मुखल्यान ह्या फाटल्यान दवरिया आनी जुजे वाज बाप बऱ्या भलायकेचें देणें कितें ती आशेता तें तांकां फावो करून दी म्हणून
आमी तांच्या खातीर मागया. एक आमच्या बापा, एक आनंद बापा, एक नमान मरी हात वयर घालून ताका कुशीन आसच्याक, पाटी मुखार आसच्याक आनी म्हाकाय. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमची सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां वगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आमाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे गले आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दी तसो तांणी सदां सर्वदा आमेन. सुम्या काकुलतामची कर, सुम्या कागुतमची कर, क्रिस्ता काकुलतामची कर, क्रिस्ता कागुतमची कर, क्रिस्ता ऐक आमकां, क्रिस्ता ऐक आमकां, क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां. क्रिस्ता देन ऐक आमकां, सर्गींच्या देवा बापा, कागुतमची कर, देवा पुता संसाराच्या तारोका, कागुतमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, कागुतमची कर, सादीस मातीन दर्येकास देवा, कागुतमची कर, गोंयच्या बेनुलेंत जल्मल्ल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, दुबळी कायेची जिणी जियोन सो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमोळ पासारल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, श्रीलंकांत दोगदोवनेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावुरल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपाल श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कातोलीक भावार्थ जीव केल्ल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, कोंताचे भक्तीपण आदान मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, कस्तान सापडलेल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर कस्त अनवर धैर्यान सोसुल्ल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, भुरग्याक जल्म दिवचे बाग नातल्ल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिंडांत आडूंक वाव उरलेल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजू देवास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, बोगस आमकां इसम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, दयन ऐक आमकां इसम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. कागुतमची कर, नोवेनाचे मागणे. ये सांजू देवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सगळीं तावन देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेक मेल फांक, तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे कडून प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजू देवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटले, तुज्या जिणेन देवाचो देवाचो अपरिमीत मोग तुवें बगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांच्या तो सरसडी जालोय. अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सरशी तूं दवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर, सक्रामेंत दिव देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हणना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलोच फेर आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उपेस कर. पेल्याच्या बाच्या विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांज देवास दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजाक तूं पावलोय, तांची दुखां तुवें पुसली, तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावंची ना म्हणलें तुज्या जिणेवरी फाश केलें आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाले ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांज देवास या संवसारी देवाच्या हातीर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सभारान देवाचो आदार मेळचो केलोय. आज सर्गराजान देवाचो तू आसाय.
थंय थांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जिवन तुका उक्ते करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक पाव आनी आमच्या पासो देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर सांज देवास देवाच्या मोगाळ विंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सरपसांतावन आमकां राखून वर बावरताक आडवेच्या संगतीक बली जावं दिव नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरयेमायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुज्या सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जियोंचे पाग आमकां मेळशे कर आमेन पिडेस्तां खातीर मागणी आनी आशिर्वाद ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांतल्या सरपिडेस्तांक आमी हांगासर पिडेस्त एक ना एका आसा जावंक पुरो सोम्याक आमी समर्पण करया सोम्याचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कस्तांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिनी आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सेवेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कस्तांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करूंक मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आज सांज देवाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताजी महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन सांज देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेचे मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेवंतपणाचो मुकुट जोडून ससना संतोष भोगूंक फावो आनी त्या सडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवेन सदां आसो सांज सेवास बाबा पगला पाणी मानतोका कृपा मागून दे बाबा विघ्नान सांडेनाक तुझी सारय संदेश तासो प्रसार केरो विघ्नान वरां कष्टांनी दुखां दुबळ्या धक्क्यांक मोगा आदार तुवें दिलो सांज सेवास बाबा ओगला पाणी माण तुका कृपा
सांडेनाथ सर्गीच्या वाटे चलोन शिकय आतां सांड आदार लाभय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान सोलोंच्याक मागून दी कृपा सांज सेवास बापा ओगला पाणी माण तुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान सांडेनाथ मोगान पत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दी आमकां सांज सेवास बापा आमचो दुनादीक मगीवन कुसाचे कृपेन आमकां आमच्या देव आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.